विन्सन वर्ल्ड मार्फत आयोजित करपी ओंदूचो 12वो मराठी चित्रपट महोत्सव 28 ते 30 जून मजगती जावपाचो आसा। ह्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण बॉलिवूडचे फामाद दिग्दर्शक सुभाष घाई हजर आसतले, अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत शेनवारा ज्ञानेश मोघे हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 7, 8, 9 जुनाक जावपी हो चित्रपट महोत्सव ह्या वर्सा 28, 29, 30 जून ह्या दिसा जाता। खूप जाण आमकां विचारतले आता केन्ना सुरू जातलो। एक वेगळ्या तरेचे असोसिएशन आमी एक्सपेक्ट करताले आनी जे जावपाची शक्यता आसा, जे आतां आमी अनाउन्स करना, पण तेज्या खातीर आमी वाट पळयताले कितें पॉझिटिव्हली घडून घेवप अशें, पण अजून आमी तें अनाउन्स करचें ना हांगा। पण तेज्या खातीर उशीर जालो। जी बरी फिल्मां महाराष्ट्रान मराठी फिल्मां जी घडल्यात आणि जी अजून रिलीज जावपाची आसा नामवंत दिग्दर्शका कडल्यान, अशे सगळी फिल्मां दर वर्सा प्रमाणे आमच्या फेस्टिवलान आसा। ह्या वर्साचो कृतज्ञता पुरस्कार आमी नामनेची सिने दिग्दर्शिका, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती श्रीमती सुमित्रा भावे हांकां आमी दितले। ह्या चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन ह्या वर्सा नामनेचे दिग्दर्शक सुभाष घई हे करतले आणि अध्यक्षस्थान गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे भूषयतले। आनंदाची गोष्ट म्हटल्यार सुभाष घई इज मुक्ता आर्ट्स ना, ते फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म करता। सो ही विल लॉन्च विजेता म्हणून फिल्म आमच्या फेस्टिवलाक लॉन्च करतलो।